नमस्कार. सध्या आम्ही असा बिचोलीचे सुंदर अशे जागेर ती म्हणजे लिंगाची कोण अशी ओळख तिची हा. महादेवाचे देऊळ त्याचबरोबर पिराची कोण म्हणजे मुस्लिमांच्या दर्ग्यापासून आणि त्या वाटेन आमच्या शंकराचे देऊळ आणि निसर्गाच्या जतनायेन चललेली न्हंय जी जितलकरांची बऱ्यापैकी ताण भागयता. ह्या अशा निसर्गान आज पर्यावरणवादी राजन केरकर यांच्यानी पाहणी करपा आयिल्ले आणि त्या तांकां दिश्टी पडले की बरीच अशी जी झाडां आहात काही प्रमाणात त्यांचे पक्षी सुद्धा जी झाडां आहात ती खंय ना खंय तरी ह्या निसर्गातून खंय ना खंय तरी संपुश्टात जायता. पण हांगा तांकां दिश्टी पडले जे ती म्हत्वाच्या गजाली ह्या न्हंयेच्या काटेर ह्या पिराच्या कोण्याचेर ह्या लिंगाच्या कोण्याचेर आसल्या कारणान खरेंच बरी अशी वातावरणाची जागा जी आहा. ह्याच हेतूसून जी न्हंय जी व्हांवता ते न्हंयेक पुलाचो एक हांगासर पूल बांदपाचें चल्लें. त्या पुलाक पूल बांदप जालें ऑलरेडी पूल ते बांदताच्या टायमाचेर ताका आडूनच दवरलेले आनी न्हंयेची मातशी थोड्या प्रमाणान प्रदूशीत जाल्ली आनी ते प्रदूशीच्या उपरांत न्हंय आतां थोडेफार वयता. पण आज ती पळयत जाल्यार तिचो जो प्रवाह जो आहा तो बऱ्या पैकी व्हांवूंक जाल्लो तो खंय ना खंय तरी अडकून उरता आनी व्हांवूंक मेळना ताका आनी तोच प्रवाह फुडें मोठो वचोंक जाय. ती तेजी प्रदुशणाची कमतरता जावंक जाय ती दिश्टी कमी पडटा. पण ह्यो अश्यो जवता जर करून जर दवरीत जाल्यार फुडें ह्या परिसराचो मोठ्या प्रमाणान लोकांचो वावर नासतना तरी ह्याचेर डिपेंड लोक जे आहात न्हंयचे ताचो फायदो जातलो. दिवचल शाराच्या नदरेंतल्यान आमी जर विचार केलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की पयलींच्या तेंपार ह्या वाठारांत जायते लोक जे आसले व्यापारी यात्रेकरू येताले वयताले कारण हो पुराय वाठार जो आसा तो ऐतिहासीक अशा रामघाटा लागीं तेचो संबंद येतालो. दोडामार्ग जो आसा हो आमकां दाखोवन दिता की शेकड्यांनी वर्सां सावन हांगासर व्यापारी येताले, वेगवेगळे लोक जे आसा ते घोडे घेवन येताले आनी विशेषता आमच्या कडेन जे इस्लाम धर्माचे आगमन जाले त्या वेळार कांय लोक जे आसले ते पर्शिया, अराबिया ह्या देशांतल्यान घोडे घेवन येताले. तर अशे लोक जेन्ना दिवचल हांगासर राबितो केलो त्या लोकांनी तर त्या वेळार हांगासर हिंदू आनी मुस्लीम ह्या दोनी धर्माच्या लोकांक एकचाराची शिकवण दिवपा खातीर, प्रेमाची शिकवण दिवपा खातीर सुफी तत्वज्ञान जे आसा तें निर्माण जालें आनी ह्या सुफी तत्वज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा पीर. आतां दिवचल वाठारांत आमकां 2 पीर पळोवपाक मेळटा. एक पीर जो आसा तो सेतू संगम ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा आनी दुसरो पीर जो आसा तो लिंगाची कोण ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. लिंगाची कोण ह्या वाठारांत फुडली जी कोण आसा ह्या एकंदर व्हाळाचेर ह्या न्हंयचेर तिचें नांव आसा पिराची कोण. तर पिराची कोण हांगासर जो आमकां जंगली पीर बाबा पळोवपाक मेळटा जो हांगासल्या रानांत राबितो करतालो आनी लोकांक एकचाराची शिकवण दितालो. ह्या वाठारांतले जे मुजावर आसात म्हणजे विशेषता गोंयांत ज्या ज्या वाठारांत पिराचे दर्गे आसा, पिराच्या नांवान झाडां राखून दवरलेलीं आसा ते सगळे जे देखरेख करपी लोक आसा, तेची पुजा पाठ करपी लोक आसा किंवा थंय दिवाबत्ती लावपी लोक आसात ते सगळे विशेषता मुजावर आडनांवाचे आसा. आतांय लेगीत हांगासर मुजावर लोक जे आसा ते तेची साफ सफाई करतात कारण ह्यो परंपरा ज्यो आसा पिराच्यो ह्यो आमकां दाखोवन दिता आमच्या एकंदर गोंयच्या धार्मीक आनी सांस्कृतीक एकचाराच्या संदर्भात. सध्या हांव दिवचल शारांतल्या लिंगाची कोण ह्या वाठारांत आसा. लिंगाची कोण हो जो पुराय वाठार आसा हो जसो सैमान ग्रेस्त आसा तसो तो धार्मीक आनी संस्कृतायेनूय ग्रेस्त आसा कारण हांगा भगवान शंकराची उपासना जी आसा ती शिवलिंगाच्या रुपान लोकांनी करपाची परंपरा निर्माण केली. पूण आमी जर बारकायेन ह्या वाठाराचें निरीक्षण करीत जाल्यार अशें लक्षांत येता की हांगासर जी 12 म्हयने व्हांवपी अशी न्हंय आसा त्या न्हंयचो आधार घेवन हांगासर थळाव्या लोकांनी शिवलिंगाची स्थापना शेकड्यांनी वर्सां पयलीं केल्ली. पूण ह्या वाठारांत जी आयज झाडां आनी झोपां आसा ती आमकां दाखोवन दिता की पयलींच्या तेंपार लोक जेन्ना धर्माची आनी संस्कृतायेची जोपासना करताले त्या वेळार आपल्या सैमांक, आपल्या पर्यावरणाक हाची राखण करताले. आयज हांव ज्या वाठारांत उबो आसा त्या वाठारांत जास्तीत जास्त जी झाडां पळोवपाक मेळटा ती सदाहरीत जंगलाचें प्रतिनिधित्व करता जेका आमी पावाचें झाड म्हणटा.
अशी पावाची झाडां हांगा मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. ही पावाच्या झाडाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार ही 12 म्हयने सदाहरीत उरता आनी ह्या झाडाची सावली जी आसा ही मनशा खातीर खूब थंडाय दिवपी आसा. आनी ह्या वाठारांत आमकां काजरो पळोवपाक मेळटा, ओंवळाची झाडां पळोवपाक मेळटा, त्या शिवाय भिंडीची झाडां पळोवपाक मेळटा आनी वयल्या पट्ट्यान जी आसा ती आमकां काजीची झाडां पळोवपाक मेळटा. काजीची लागवड लोकांनी केल्या, पूण पयलींच्या तेंपार न्हंयो जी आसा तेंची राखण करपाची लोकां भितर जाणीव आसली आनी तेका लागून न्हंयचो जो वाठार आसा जेका आमी पूर नियंत्रण क्षेत्र म्हणटा, ह्या पूर नियंत्रण क्षेत्रांत झाडां आसपाची हाच्या खातीर लोक खूब दक्ष आसताले आनी तेका लागून तेंच्यांनी ह्या फ्लड प्लेन झोन जो आसा तो कसल्याच प्रकारचे त्या वेळार पर्यावरणीय नियम नासतना लोकांनी तेची राखण केली. कारण लोकांक ती खबर आसली. म्हणजे आयज भारत सरकारान कोस्टल रेग्युलेशन झोन नांवाची यंत्रणा निर्माण केल्लेली आसा, पूण पयलींच्या तेंपार अशा प्रकारचे प्राधिकरण नासतना लोकांनी देवा धर्माच्या नांवान आपल्या वाठारांतलीं झाडां जी आसा, आपल्या वाठारांतलो सैम जो आसा तेची राखण केल्लेली आसा. हांव ज्या वाठारान उबो आसा तो पुराय वाठार म्हणजे लिंगाचें जें स्थान आसा पवित्र त्या वाठारान हांव आसा आनी हो वाठार जो आसा तो लिंगाची कोण म्हणून वळखलो वयता. दिवचल वाठारान लिंगाची कोण, घोड्याची कोण अशी पवित्र थळां आसा आनी हांगासल्यो कोणी ज्यो आसा उदकाच्यो त्यो लोकांनी देवा धर्माच्या नांवान राखून दवरलेले आसा. पूण आयज जर आमी ह्या पुराय वाठाराचें निरीक्षण केलें जाल्यार एकंदर ह्या उदकाची ज्या पद्दतीन लोकांनी जतनाय घेवपाक जाय आसली तेतून प्रदुशणकारी अंश जे आसा ते मेळपाक जायना. हाच्या खातीर जी जतनाय घेवपाक जाय आसली त्या नदरेंतल्यान आमी खंय तरी अपेक्षीत ठरता आनी तेका लागून आयज ह्या न्हंयेचें उदक जें आसा तें आमकां पिवपा खातीर म्हणजे पयलींच्या तेंपार ह्या 12 म्हयने व्हांवपी उदकाक जे लोक प्राशन करताले, तीर्थ म्हणून तेचे लोक प्राशन करताले. आयज ही परिस्थिती जी आसा ती पुराय बदललेली आसा. म्हाज्या ह्या वाठारान हांव उबो आसा त्या वाठारान तांबट पक्षी जे आसा ते सद्या आमकां तेंचो ध्वनी जो आसा तो आयकपाक मेळटा, म्हणजे किलबिलाट जो आसा तो आयकपाक मेळटा. पक्षी जे आसा हांच्या खातीर हो पुराय वाठार जो आसा हो सैमीक अधिवास जाल्लो आसा. आमी जेन्ना अशा न्हंयांचो अशा देवाच्या नांवान राखून दवरलेल्या वाठाराची आमी जर संवर्धन करीत जाल्यार म्हाका दिसता की आमचें जीवन जें आसा हें खूब सुंदर जातालें. दिवचलची न्हंय जी आसा ह्या दिवचलच्या न्हंयेक वेगवेगळे व्हाळ जे आसा, वेगवेगळे उपन्हंयो ज्यो आसा त्यो मेळटा. दिवचल न्हंयची सुरवात जी आसा ही महाराष्ट्रांतल्या दोडामार्ग तालुक्यान येवपी जो तळेखोल आसा त्या तळेखोल वाठारान फूल दोंगर आसा, त्या फूल दोंगरांतल्यान ही न्हंय जी आसा हे कुडचेऱ्या गांवांत येता. वाठादेवच्यान मागीर ही न्हंय जी आसा ती फुडें वयता आनी ह्या न्हंयेक ज्यो वेगवेगळे व्हाळ मेळटा 12 म्हयने व्हांवपी त्या व्हाळा भितर आयज हांव ज्या वाठारान उबो आसा ती लिंगाची कोण हो पुराय वाठार जो आसा हो आमकां सैमाचो आनी पर्यावरणाचो एक वेगळो दिश्टावो करून दिता. ह्या सगळ्या गजालीची राखण करपाचीच आमकां संदेश आमच्या पुर्वजांनी महाशिवरात्रीच्या पर्वान दिल्लो आसा. महाशिवरात्रीचे पर्व जे आसा ते जावन आसा की आमी जो मेरेन झरे जे आसा, बांयो आसा, आमचे व्हाळ आसा, न्हंयो आसा तेंची राखण करिना जाल्यार आमकां खंय मागीर कुंभ मेळा करपाक मेळटलो. कुंभ मेळा ह्या गंगेच्या त्रिवेणी संगमाचेर लोक खंय न्हावपाक वयता, गर्दी करता. तशेंच आमच्या गोंयान पंचगंगा तीर्थ आसा आनी हो लिंगेश्वराचो वाठार जो आसा किंवा आमी जेका घोड्याची कोण म्हणटा ते लेगीत पवित्र वाठार आसा. तेची काळजी घेवप, तेची राखण करप ही आमचें कर्तव्य जावन आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.